नमस्कार. गोवा टुनाइट आज स्मिता येळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटी कडेन म्हादयचो उगम ते म्हादय न्हंय पावता थंय मेरेन अधिकार. अध्यक्ष म्हणटा सायट विजिटांचो प्लान. परवरी बसका फुडली महाराष्ट्र ना जाल्यार कर्नाटकात. लोकसभेक दक्षिणेत आपाचो बाणावलेचो आमदार वेंझी. आप म्हणटा इंडी आघाडीचोच उमेदवार. काँग्रेस म्हणटा दोनूय सीट लढतले. युती आसतना आपान उमेदवार जाहीर केलोच कसो. दिल्ली शंभू बॉर्डरीचेर शेतकारांची ब्लॉकेड. एमएसपीक आंदोलन खर. शिमो सील. मोठो पुलीस फोर्स. शेतकार चवताळे. पुलिसा बरोबर पेटले. लाल किल्ल्याक सुरक्षा घेरेबंदी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या युएईचे भेटेर फाल्यां अबुधाबीत. युएईतल्या पहिल्या भव्य हिंदू मंदिराचें उक्तावण. स्वामी नारायणाचें मंदिर युएईत पयलें हिंदू मंदिर. 70 मोडल्या 5 वर्सांच्या चलयेचो खून करपाचो यत्न. चिरेखणीर काम करपी एकल्याक अटक. तकलेर फातर घालो म्हूण कबुली. रानांत मसुंडेक जखमी अवस्थेत चली सांपडले. ओपा रॉ वॉटर पंप हाऊसात अर्जंट रिपेरिंग. मर्यादित उदका पुरवण. पणजे सुक्यार. ताळगांव सांताक्रूज सावन आंद्रे कुंडय मडकय सावयवेरें केरी वळवय मर्यादित उदक. आनी हणजून दर्यादेगेर पावणे 200 बेकायदेशीर बांदकामांनी सुरू आशिल्ले धंदे बंद करात. पुलिसेक घेवन सील मारात. हायकोर्टाची पंचायतीक ऑर्डर. सप्तका भितर कंप्लायन्स रिपोर्ट. खबरो विस्तारान. म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटी कडेन म्हादयचो उगम ते म्हादय न्हंय जंय मेरेन पावता थंय मेरेन अधिकार. प्रवाहाचो अध्यक्ष PM स्कॉट उलयलो. प्रवाहाची पयली बसका परवरी जाली. सायट विजिटांचो प्लान. तिनूय राज्यांच्या लोकांच्या बऱ्याक म्हादयचे उदकाचो वेवस्थीत उपेग जावचो म्हणून खंय प्रवाह वावुरतली. फुडली बसका महाराष्ट्र ना जाल्यार कर्नाटकात. म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटीची परवरी पहिली बसका जाली. सगळे वांगडी आशिल्ले. तिनूय राज्याच्या लोकांच्या कल्याणा खातीर म्हादयच्या उदकाचो योग्य वापर करचो म्हणून ऑथॉरिटी यत्न करतली. अध्यक्ष उलयलो. We have been able to kickstart the functioning of this authority today, whereby several decisions were made by the authority for setting up the office, choosing the initial location of the office, and at a later date for allotting land to the authority for its functioning from Goa. We have also been successful in framing the business rules for which the authority has passed in its meeting. We have also been able to break ice that we should be able to visit the various rivers and tributaries in the Mahaday Basin. Since there has been a consensus that the members of the authority should be acclimatized with the characteristics of the basin, I hope that there is a silver lining and a ray of hope that all the matters regarding the Mahaday Basin will be resolved amicably between Goa, Maharashtra and Karnataka through the good offices of the Mahaday Prava Authority office. म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटी कडेन म्हादयचो उगम ते म्हादय न्हंय जंय मेरेन पावता थंय मेरेन अधिकार. म्हादय प्रवाहाचो अध्यक्ष सांगता. The Prava has the scope right from the origin of the Mandovi till it outfalls itself into the sea. So Yeah. Miramar, I can say. Yeah. Up to That is Miramar is, if it is the outfall of the Mandovi river, yes, it is very much up till there. We have to decide whether the meeting will be held either in Karnataka or in Maharashtra, because Goa has already hosted the first meeting today. So we will also give a chance and an opportunity to other party states so that there is a sense of belongingness with the authority.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. लोकसभा वेंचणुकेक आपाचो आमदार दक्षिणेत वेन्झी वेगस उमेदवार. आपाची घोशणा. दिल्लीत आप काँग्रेसीच्यो सीट शेअरिंगाचेर वाटाघाटी चल्ल्यात. हे वटेन आपान दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर करून काँग्रेसीक धपको. आपाचो फुडारी पालेकार म्हणटा वेन्झी इंडीचोच उमेदवार. काँग्रेस म्हणटा दोनूय सीट लढटले. आपान जाहीर केलोच कसो. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांत इंडी अलायन्स कोसळ्ळी. आपान लोकसभा वेंचणुकेक दक्षिण गोंयचो उमेदवार म्हूण वेंझीचें नांव जाहीर केलें. तो खंय इंडी आघाडीचो उमेदवार. वेंझी खोशी. आम्ही आज साऊथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून बाब कॅप्टन वेन्झी वेगस आमचे बेनावलीचे आमदार आसा तांकां आमी साऊथ गोवा MP कॅन्डिडेट इलेक्शन डिक्लेअर केल्लें आसा. एट दीस स्टेज this is India Alliance candidate which has been announced. As far as we are concerned, we hope and pray and request all the people to vote for India Alliance candidate which has been announced. हातूंत भितर वेगळें आनी राजकारण ना. राजकारण कोणी घडोवचें न्ही, करचें न्ही आनी समजचेंय न्ही. ट्रस्टिंग दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो व्हडलें काम गोंयचें. हे म्हगे शोल्डराचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक ती म्हाजें थारायलां. हेका लागून हांव सराक देव बरो करूं म्हणटा. आनी ऑल सेक्शन्स अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज and cross section across everything we have presented. So I think the same thing results South Goa and North Goa ji MP seat. I think accountability na. As the politics of change has to start from South Goa. युती असताना आप उमेदवार कसो जाहीर करूंक शकता? अमित पाटकराचो प्रश्न. आमचो ऑलरेडी सिटींग MP आमर थंय. आय वुड हॅव फेल्ट हॅपी इफ दे हॅड डिक्लेअर्ड इन नॉर्थ गोवा. केन्ना म्हणून फायनल जातली? हांवें सांगलां मरे कालूच दॅट अंडर प्रदेश इलेक्शन कमिटी वी हॅड अवर मिटींग. वी हॅव सेंट इट टू द स्क्रीनिंग कमिटी. मोस्ट प्रॉब्ली दिस वीक द स्क्रीनिंग कमिटी इज सपोज टू मीट. And after screening committee, whatever names are finalized, those will be sent to the CEC. Now, India Alliance are so candidate. How can they decide when there is an alliance which is happening? When there are 2-3 political parties who are sitting and discussing, the discussion has to happen and a common consensus has to come from all those. No, I cannot sit here and say that X is the India Alliance candidate. मुख्यमंत्री म्हणटा हांचे पळयल्यार गोंयांत इंडी आघाडी कोसळटा म्हूण स्पश्ट. म्हणजे आपण कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो मरे गोंयांत. केलो डिक्लेअर. इंडी अलायन्स घडूंक ना. त्या खातीर हांगासर कोणूच म्हणजे कोणाचोच विश्वास त्या काँग्रेसीचेर ना. कोणाचोच विश्वास त्या राहुल गांधीचेर ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पंजाब, हरियाणा, UPच्या शेतकारांची दिल्ली शंभू शिमेर ब्लॉकेड. आंदोलन खर. MSP आणि रीण माफीच्या मागणीक नेट. शिमो सील. मोठो पुलीस फोर्स. शेतकार चवताळे. पुलिसा बरोबर वाजले. पुलिसा कडच्यान टियर गॅसीचो उपेग. लाल किल्ल्याच्या सुरक्षेक पुलिसांची घेरेबंदी. ते वटेन 6 म्हयन्यांचो पुरमैत घेवन शेतकार आंदोलनार. 70 मोल्ल्या 5 वर्साचे चलयेचो खून करपाचो यत्न. एकल्याक धरलो. आवयन चली बेपत्ता म्हणून कागाळ केले उपरांत पुलिसेन थंयच चिरेखणीर काम करपी 5 दुबावितांक उखल्ले. तातूंतल्या गोलू ठाकुरान चलयेचे तकलेर फातर घालो म्हणून गुन्यांव कबूल केलो. थंयच रानात मसुंडेत चली जखमी अवस्थेत सापडलें. ताचेर उपचार चल्ल्यात. नमस्कार. आयज आमी हांगासर आसा मोल्ले 70 हांगासर आनी काल हांगासर एक व्हडलो इन्सिडंट घडलो. तो म्हटल्यार मोल्ले हांगासर जे चिरेखणी आसा थंयसर जे लेबर्स काम करता त्यांची एक 5 वर्साची चली गायब जाली. म्हटल्यार तेंच्यांनी राती 7:30 ते 8 मेरेन चेडूं आपल्या घरा येवंक ना म्हणून तेंच्यांनी केरी आउटपोस्टाचेर काल राती पोलीस कंप्लेंट केली. त्यांचे शेजारी जे असले ते सगळे नेटिव्ह सगळे भायलेच गोंयकार कोणूच नासलो. ते थंयसर रूमाक रावता थंय. तेंचे कडेन पयलीं एन्क्वायरी स्टार्ट केली आनी एन्क्वायरी स्टार्ट करून 5 जाणांक तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार हाडलेचे आनी पुलीस स्टेशनार हाडले 5 जाणांक हाडले उपरांत एकलो जो मनीस आसा तेणे तो एज अ एक्यूज म्हणून डिक्लेअर जालो. डिक्लेअर जायना फुडें इमिडिएटली ते 5 जाणां पैकी एक जो मनीस आसले तेचेर किडनॅपिंग केस घातली आनी परतून राती सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करून राती 3 मेरेन हें सर्च ऑपरेशन चालू उरलें ह्या दोंगराचेर. आनी जो एक्यूज आसलो तो फूल टायर्ड आसलो आनी ताका सांगपाची अशी परिस्थिती नासली तेजी. म्हणून तो सांगतालो की मैंने उसको इधर छोड़ा. एका झाडा पोंदाक ते चेडूं जे आसा ते मेळ्ळेले आसा. जालें कितें राती
तो जो एक्यूज आसा एक्युजान तेच्या तकलेर फातर घातलो आणि तो मेले म्हणून तो थंयच्यान सोडून गेलो तेका. काय भुरगे आसा ते आतां कामाक गेल्ले आसा ते हांगासर ना, पण हे भुरगे राती 3 जाय मेरेन पुलिसां वांगडा सर्च ऑपरेशन इन्वॉल्व असले आणि आतांय बीन परतून जेन्ना सकाळी मॉर्निंग जेन्ना परतून सर्च ऑपरेशन पुलिसांनी स्टार्ट केलें तेन्ना परतूनय हे भुरग्यांनी बरें कॉपरेशन केल्लें आसा म्हणून वाळपय पुलिसांनी तेंचें अभिनंदन केल्लें आसा. आणि वाळपय पुलिसांचें हांव अभिनंदन करपाक सोदता खास करून की ते आयज चेडवाक इमिडिएटली तेंच्यांनी विदीन 24 अवर्स म्हणजे विदीन 12 अवर्स म्हणूंक शकता आमी भितून तेका सोदून काडलेलें आसा. आणि आयज ते जरी तो जो एक्यूज आसा तेणें तेका अटेम्प्ट टू तेजी मर्डर केल्ली आसा तरी पूण तेजी मर्डर करूंक पावंक ना. चेडू आसा ते सामकें सेफ आसा, जस्ट तेका तोंडाक इंजरीज आसा आणि जीएमसीन तेजे फुडलें ट्रिटमेंट चालू आसा. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युएईच्या भेटेर. फाटल्या वर्सभरात युएईच्या एमिराकडेन 7वी गाठ भेट. मोठी इश्टागत. युएईत वेगवेगळ्या मळांनी दोनूय देशांचे संबंद घटमूट करूंक मोदीच्यो द्विपक्षीय बसका. फाल्यां अबुधाबीत भव्य दिव्य नव्य स्वामीनारायण मंदिराचें लोकार्पण. युएईत पयलें हिंदू मंदिर. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. हणजूण दर्या देगेवयली 250 बेकायदेशीर बांदकामां सुरू आशिल्ले वेवसाय बंद करात. हणजूण पुलिसेच्या आधारान ती सील करात. हायकोर्टाची हणजूण पंचायतीक ऑर्द. बीडीओ आनी पंचायतीन सप्तका भितर कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवचो म्हणून सांगून केस 4 मार्चाक दवरल्या. After hearing a suo moto public interest litigation, the High Court has directed the Anjuna Panchayat to immediately stop the business activities of 175 illegal structures put up on Anjuna Beach. During the hearing, the Anjuna Panchayat has accepted before the High Court that those 175 structures do not have required permissions from the authorities and they are operating also without any trade licenses. The High Court has also directed Anjuna Police to assist Anjuna Panchayat officials and video in the process of sealing those illegal premises. The High Court has directed Anjuna Panchayat and the video to file a compliance report within a week and has adjourned the hearing for 4th March for further consideration. Mukesh Kumar for Prudent. कानोळे स्वताच्या 4 वर्साच्या भुरग्यांचो खून करपाच्या प्रकरणात माइंडफुल सीईओ सूचना सेठाक 26 फेब्रुवारी मेरेन ज्युडिशियल कस्टडी. बापूय तिचे मेंटल रिएक्झामिनेशन मागता. कळंगूट पुलीस म्हणटा तिचो मेंटल हेल्थ रिपोर्ट नेगेटिव्ह. ती मानसीक दुयेंती न्ही. पुलिसीचो रिपोर्ट कोर्टा मुखार. केस 21 फेब्रुवारीक दवरल्या. कानोळे स्वताच्या 4 वर्साच्या भुरग्याचो खून करपाचे प्रकरणात धरिल्ल्या माइंडफुल स्टार्टअपाची सीईओ सूचना शेटाचो मेंटल हेल्थ रिपोर्ट नेगेटिव्ह. ती मानसीक दुयेंती ना म्हणून स्पष्ट जालें. कळंगूट पुलिशेन चिल्ड्रन कोर्टा मुखार रिपोर्ट दवरलो. सूचनाचे मेंटल हेल्थ तपासूंक तिच्या बापायन विरोध केल्लो अशेंय पुलिसान कोर्टाक सांगलें. IPHBन 2 फेब्रुवारीक सूचनाची मेंटल हेल्थ टेस्ट घेतिल्ली. तिका काय जावं ना म्हणून रिपोर्ट तिका कसलेच मानसीक दुयेंस ना म्हणून असेसमेंट रिपोर्टान नमूद केला. मजगती मंगळारा आशिल्ली सुनावणी फुडें धुकलून 21 तारखेर दवरल्या. सूचनाक 26 फेब्रुवारी मेरेन ज्युडिशियल कस्टडी. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार वांगडा चेतन गावस. ओपा रॉ वॉटर पंप हाऊसात अर्जंट रिपेरिंग आशिल्ल्यान मर्यादीत उदका पुरवण. PWDची कळवणी. ओपाची सुत्रां सांगतात फाल्यां दनपार मेरेन उदका पुरवण जाग्यार. पणजे सुक्यार, ताळगांव, सांताक्रूज, सांत आंद्रे मतदारसंघात तशेंच कुणय, मडकय गांवांत तशेंच पिरियोळ मतदारसंघातले केरी, सावयवेरें, वळवय गांवांत तशेंच डिफेन्स उद्देगीक संस्था तशेंच जीएमसीतूय मर्यादीत उदका पुरवण. PWDन एक आतां प्रेस नोट घातला लोकांक अवेरनेस करपा खातीर की जो ओपा प्लांट आहा तितूंतले एक टँक तेंच्यांनी मेंटेनन्साक घेतल्या आनी जे वॉटर सप्लाय आहा थोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते पावचे ना. ती खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी ती तुमकां सांगता. जो फर्स्ट आहा ती पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी. जी पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा पणजेन हें उदीक नासतलें. आनी दुसरी आहा ती सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. मागीर तिसरी आहा ती सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी जी कुंडय मागीर मेडशे विलेज आनी माशेलान ही आनी केरी सावयवेऱ्या ह्या एरियेनी हे उदीक जे सप्लाय जाता ते हे 2 दीस हे उदीक नासतले. आयज आनी फाल्यां हो मेंटेनन्स
जो टाकेचो आहा ते थंय काम चालू आहा मेंटेनन्साचे. हेच्या खातीर हे उदीक सप्लाय ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती मेळचें ना. प्रुडंटा खातीर महेश गाडयांगडा, ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. केपेचे भोंडला फातर्पा गावात गणेश मूर्ती आणि महिषासूर मर्दिनीची मूर्ती सापडल्या. ह्या मूर्तीक लागून गोयच्या गिरेस्त इतिहासाची माहिती मेळटा. टीम मुरुगेशीच्या अभ्यासा प्रमाण ह्यो मूर्ती 12व्या शेंकड्यांतल्यो म्हणून स्पष्ट. इतिहास जाणकार राजेन केरकार उलयलो. थळावे म्हणटा मूर्ती पुरातन. सरकारान ही पुरातन सुवात सांबाळची. केप्या फातोर्फा बोंडला वाठारांतली ही दाट रानांची वाट आणि ही गोंयकारांची श्रद्धा आणि अभिमानाची सुवात. ह्या रानात 2 गणेश मूर्ती मेळ्ळ्यात त्यो 12व्या शतकांतल्यो. वांगडा लिंग, महिषासूर मर्दिनीची मूर्ती, फातराची शस्त्रां अशे दायज. माघ महिन्यातली गणेश जयंती गोंयांत मोठ्या उमेदीन साजरी केली वयता. गणपतीची जी उपासना गोंयांत सुरू आसा ती शेकड्यांनी वर्सां सावन सुरू आसा आणि तो धरती मातेचो पुत्र म्हणूनच गणपतीक गोंयकार पुजता. हालींच आमकां केपें तालुक्यांतल्या फातर्पा ह्या गांवांत बोंडला वाठारांत ज्यो गणपतीच्यो मूर्त्यो मेळ्ळल्यो आसा त्यो खूब सोबीत आनी ऐतिहासीक गोंयची दायज आसा. कारण तातूंतली पयली जी मूर्ती आसा ही मूर्ती आयज पळयतना कळटा की कितल्याशा शेकड्या वर्सांनी ती बोंडला ह्या वाठारांत आसली. तिका पुराय तरेन झाडांच्या मुळांनी वेडो घातलेलो आसा. ताका लागून मूर्तीचे वैभव जे आसा हे आमी जेन्ना निरीक्षण करता तेन्ना ते आमकां पळोवपाक मेळटा. एका हातीन गणपतीच्या पुतलेलो दाद आसा आनी दुसऱ्या हातीन मोदक आसा. आनी ही जी मूर्ती आसा ती आमचे टी मुरुगेशी पुरातत्व शास्त्रज्ञ जे आसा उडपीचे त्यांच्या अभ्यासानुसार ही 12व्या शेंकड्यांतली मूर्ती आसा. दुसरी आणखी एक गणपतीची मूर्ती त्याच वाठारांत मेळ्ळेली आसा. ती कांय प्रमाणात भग्न आसा पूण ही मूर्ती जी आसा ती ललित आसनान आसा आणि एकंदर मूर्तीशास्त्रानुसार ही जी मूर्ती आसा ही 10व्या शेंकड्यांतली आसा. त्याच परीन ह्या वाठारांत आणखी एक जी मूर्ती मेळ्ळेली आसा ती महिषासूर मर्दिनीची आसा. टी मुरुगेशी ह्या पुरातत्व शास्त्रज्ञाच्या अभ्यासानुसार 14व्या शेंकड्यांतली आसा. गोंयांत ज्यो विंगड वाठारांनी गणपतीच्यो मूर्त्यो मेळ्ळल्यो आसा ह्यो आमकां त्या परिसरांत आसपी कृषी संस्कृतीचो वारसो जो आसा तो परगटायता. सरकारान ह्या दायज सुवातींची उदरगत करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. आतां आमकां गव्हर्मेंटान कितें पूण आदार करचो आनी थंय एक बरें करून दिवचें. आमी तरी आसतना पंचायतींतल्यान पेवर्ड्स घातले आनी आमी सगळ्यांनी हें करून हें केलां. मातशें दवरलां. आतां ते गव्हर्मेंट इतले कडेन ट्युरिजम म्हणटा ट्युरिजम थंय आमकां कितें करचें. प्रुडंटा खातीर फातोर्फेच्यान रिपोर्टर भीमा पाटील आणि कल्पेश गावस. शारांतल्या तरणाट्यांक गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले संस्कृतीक दायज कळपाची गरज आसा. पर्येची आमदार देविया राणी उलयली. 70 भिरोंडा 13वो रणमाले महोत्सव दबाज्यान जालो. ते वेळार जाल्ल्या कार्यावळीत देविया उलयली. रणमाले म्हणटा ते कितें आनी कितले वर्सांचे आमचे पुर्वज जे आसा तांचे एफर्ट्सान हें निर्माण जाल्लें आसा आमच्या भागांत. आनी ही आमची जबाबदारी आतां आमची युवा पिढीची जबाबदारी की हें टिकून दवरपाचें. प्रत्येक गांवांनी जे कितें आमचे हे संस्कृतीक जी कला आसा आमचे हें जे दायज आसा प्रत्येक तालुकांत हें आमी टिकून दवरपाक जाय. कित्याक आतां आमचे कडेन खुबश्यो साधनां आसा. रेडिओ आसा, टीव्ही आसा, मोबायल आसा, सगळें आसा. पण आमी येवजूपाक जाय जेन्ना हें हाजें निर्माण जाल्लें तेन्ना आमच्या पुर्वजां कडेन कांयच हे सगळीं साधनां नाशिल्लीं आनी तांणी हाजो निर्माण केलो. आतां आमकां व्हेरी इजी कितें आतां सगळे आधुनीक सगळे आमचे जे कितें आसा ते सगळे मॉडर्न म्हणटा तशें आमचे आमी युवाय बी सगळे मॉडर्न जाल्या, गांवूय मॉडर्न जाल्या, शहराय मॉडर्न जाल्या. पूण म्हाका दिसता असो एक टायम जातलो जेन्ना रणमाले पणजे सारकें शहर म्हापश्यां जावनी की मडगांव जावनी
ते तुमकां आमंत्रीत करून ते म्हणटले पणजे म्हणटले की आमकां रणमाले तुमी थंय आयोजीत करात कित्याक आमच्या भुरग्यांक शहराच्या भुरग्यांक कळपाक जाय रणमाले म्हणटा ते कितें हे आमची संस्कृती आनी आमचें दायज म्हणटा ते कितें हे जे वेगळ्या वेगळ्या भागांनी जाता. गोंयभर गणेश जयंती जाली. गणपतीची जल्मतीथ. गणपतीच्या देवळांनी अभिषेक महाप्रसाद. माघ महिन्यांतले विनायकेक गणेश जयंती येता. बालगणेशाचो जल्मदीस. गोंयभर सुवाळे. पळोवया खिणचित्रां. तर काल जशी गणेश जयंती आयज आसा तशी काल तिळकुंडी चतुर्थी अशें म्हणटा म्हणजे तिळाचो नैवेद्य तिळाचे जे कितें पदार्थ आसा म्हणजे तिळगूळ आसत किंवा तिळाचे लाडू आसत किंवा अशे तिळाचे जे प्रकार आसा तिळा पासून पांढऱ्या तिळा पासून जे कितें पदार्थ आमी करपाक शकता ते करपाचे. तशेंच हवन जें आसा तें करपाक जाता म्हणजे जितले आमी तिळाचो वापर करता कित्याक आतां हो जो गरमीचो सिजन सुरू जाला गरमीचो मोसम सुरू जाला तर तातूंत कॅल्शियम हे ते खूब आमचे डिहायड्रेट जाता आनी त्या खातीर तीळ खाल्या उपरांत आपल्या आंगान आपल्या शरिरान जी आयनाची कमी म्हणा किंवा कॅल्शियमाची कमी आहा ही कमी जी आसा ही तीळ खाल्ल्या उपरांत पुराय जाता म्हणून हाका तिळकुंदी चतुर्थी अशेंय म्हणटा. 1980 पासून आम्ही गणेश उत्सव आणि गणेश जयंती साजरी करतो आणि वाड्यावरचे जवळ सगळेच भक्त याचा महाप्रसादाचा लाभ घेतात. तर आमचे सांस्कृतिक कार्यक्रम असतात वाड्यावरच्या स्थानिक मुलांना सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि आज पालखीचा कार्यक्रम मेन महाप्रसाद नंतर पालखी आणि इतर कार्यक्रम उद्या परवा नाटक पण आहे. 2-3 दिवस आमचे कार्यक्रम भरगच कार्यक्रम असतात आणि आम्हाला भक्ताकडून बराचसा प्रतिसाद मिळतो. आणि त्या निमित्त सगळ्यांक सांगता की आमचे भक्तांक हांगा जे लोक सकाळपासून गर्दी जाला दिसाक दरबार आमी वार्षिक प्रमाणे 10,000 लोक जाता. सो हांव सगळ्यांक आमंत्रण दिता येवपाचें. हो गणेश जयंती लागून हांगसर आमी देखाव केला आसा तुमी पयला आसतलो. ही गणेश जयंती हांगसर करपाची आमच्या क्लबान ठरयली तेणी सांगले म्हणून आनी तशें करून आयज आमी 27व्या गणेश जयंती कडेन पावले आसा. FC गोवाची फाल्यां फातोडे ग्राउंडार खडेघाट मोहन बागाना आड मॅच. FC गोवा आतां मेरेन अनबिटन. मोहन बागानाक हरोवन टॉप पोझिशन जोडपाक सज्ज. FC गोवाक ही मॅचूय जिखतले म्हणून विस्वास. ते वटेन बागान टीम 4थे सुवातेर. टॉप 4त रावन मॅच जिखपाकूच जाय अशी स्थिती. Honestly, it comes from being concentrated all the time. One of the things that we are hardwired to do in training is be concentrated in every single moment. That keeps us on top of the opponent at every single minute. So every single opportunity that I have to go on the final third of the opponent's half, I take it because the coach trusts me with it, and I try to make my best out of it, apart from doing my job as a defender. The thing is that we need to know that we are already in the second leg and bans, because we have players with 3 yellow cards and let's see. But I think that we will manage both situations. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबूक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.